जाल्यार आमी हांगा प्रेस घेतिल्ली आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगिल्लें की संजय स्कूल डिसेबल्ड भुरग्यांकनी जे स्कूल आसता त्या स्कुलांतलो एकलो भुरगो आल्दोनचो भुरगो तो सिडनी डिसोजा हू हॅड गॉन विथ हिज मदर इन द ऑफिस गव्हर्मेंट ऑफिस आधार कार्ड करपा खातीर आनी आमी तुमकां सांगिल्लें की तो वयल्या सेकंड फ्लोरा वयल्यान ते जे रेलिंग आशिल्लें ते कोणगूण गेल्ले जे गव्हर्मेंटाक खबर आसून देखून ते रिपेर जे करून आशिल्ले तशेंच सोडिल्ले तो भुरगो जेन्ना आवय भितर गेल्ली तेन्ना ताजेर असो तेकून रावल्ले कडेन तो कोसळ्ळे आनी तो पडलो तो पत्र्यार पडून सकयल पडून ताका मार लागलो सिन्स ही वॉज अ स्टुडंट ऑफ डिसेबल्ड स्टुडंट्स स्कूल दॅट इज संजय स्कूल ताजे कोण टिचरी आशिल्ले स्टाफ आशिल्ले तेणी ताका ताबडतोब खंय जीएमसीत एडमीट केल्लो तेन्ना आमी ताका दुसरे दीस वचून मेळ्ळी तेन्ना ताजी कजन्स आशिल्ली जशें हांवें सांगिल्ली ती रडटाली सिडनीची आवय एक सिनियर सिटीजन जाणटी ताजी दुसरी एक भयण आसा घरांत ती खंय मेंटली चॅलेंज्ड आनी डिसेबल्ड भुरगीं सो तिचे दोगांय भुरगीं जी आशिल्ली डिसेबल्ड आशिल्ली आनी ती आवय कशी करून ते त्रास काडटाली आनी तेणी कश्ट जे काडल्या त्या भुरग्यां खातीर ते तिकाच खबर आतां ते भुरगीं डिसेबल्ड देखून आसून तिने तेंचेर केन्नाच कमी करूं ना म्हण आयकूंक येता सो मच सो दॅट शी हॅड पूट हिम इन द संजय स्कूल पूण आयज हे गव्हर्मेंटाचे नेग्लिजन्साक लागून गव्हर्मेंटाचे ऑथॉरिटीज नेग्लिजन्साक लागून एक भुरगो ना जालो हांव जेन्ना हॉस्पिटलान गेल्लें हांकां घेवन आमी सगळीं गेल्लीं तेन्ना सिडनीन हांवें हात लायलो सिडनीन म्हाका हात दिलो सिडनी म्हजे कडेन उलयतालो सिडनीच्या पांयाक हांवें हात लायले तेन्ना सिडनीन सांगलें सेन्सेशन ना हांवें सिडनीक सांगलें यू हॅव टू बी स्ट्रॉंग यू हॅव टू कम आउट स्ट्रॉंगर म्हाका सिडनीन थम्सअप केलें आय विल कम स्ट्रॉंगर म्हणून ताजें सेन्सेशन गेल्लें तशें हांवें तुमकां सांगलां तशें ताजे लंग्स डॅमेज जाल्ले ताजे रिब्स डॅमेज जाल्ले ताका भितर मार लागिल्लो आनी काल म्हाका रातचें म्हाका मेसेज आयली ताजी कजनाची ताजो कजन जी नावेली रावता ताज्या घरकारान म्हाका मेसेज धाडली की प्रतिमा यू हॅड टेकन द इनिशिएटीव यू अँड डेलिगेशन लायक रामा शंकर हे सगळे तुम्ही गेल्ले माऱ्या नाशिल्लो आनी यू ऑल हॅड गॉन आनी यू ऑल रेज्ड कन्सर्न फॉर सिडनी म्हणून वॉज अ डिसेबल्ड चायल्ड आयज वायट दिसता सांगपाक की पास्ट अवे म्हणून सिडनीचो भाव जो रिचर्ड आसा तो UK साकून आयिल्लो रिचर्डाक टायम नाशिल्लो खंय दीसभर खंय जीएमसीत घरा रिचर्ड इज ऑल्सो इन UK लिविंग his 2 children and his wife. He had come here, but today said that we have lost a soul. खंयचो भुरगो डिसेबल्ड आसूं मेंटली चॅलेंज आसूं फिजिकली डिसेबल्ड आसूं त्याच्या मायक आनी खंयच्या फॅमिलीक तो भुरगो व्हडलो आसता पूण आयज हांव सांगूंक सोदतां हे फक्त आनी फक्त हे नेग्लिजन्स जे जाल्ले आसा सरकाराच्या वतीन जे नेग्लिजन्स जाल्ले आसा तेका लागून म्हाका खंय तरी दिसता दॅट गव्हर्मेंट शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आय थिंक द चेअरमॅन ऑफ संजय स्कूल इज बाब सिद्धार्थ कुंकळकर द एक्स MLA ऑफ कुंजिल तुजो एक स्टुडंट तू जे चेअरमॅन आसा ताजो एक स्टुडंट आयज ना जाल्लो आसा आनी ते तुज्या सरकारा लागून जाल्ले आसा हांव मागता सिद्धार्था कडेन खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची हांव मागता गोंयच्या CMA कडेन प्रमोद सावंत रिस्पॉन्सिबिलिटी घे तुम्ही समज ते रेलिंग सारखे केल्ले तर आयज त्या भुरग्याचो जीव वचपाचो न्ही डिसेबल्ड भुरगे दे आर स्लो लर्नर्स ताका खंय हॅबीट आशिल्ली अशें खंय वचून तेकपाची आवय भितर आसा आवय तितले भुरगो आसा भायल्यान आनी ते रेलिंग इतले कोसळिल्ले की ताजो जीव आयज ना जालो सो हांव मागतां की इतले इनसेन्सिटीव जायनाकात तुमकां नास्तारीचे केसीन कोर्टान देखून सांगलां की रॅश नेग्लिजन्स ट्रेनिंग लागून एक्सिडेंट जालो आनी 50 लाख फॅमिलीक दिवपाचें म्हूण कॉम्पेन्सेशन म्हूण आयज हांव CM प्रमोदाक सांगता की जी आवय जाणटी आसा तिजीच वखदां खावपाक तिकाच पयले तेजे जिवाची कूड सांबाळपाक जायना आनी तशें म्हणटा तो चलोय आयज गेल्लो आसा शी इज लॉस्ट अवर प्रेशियस सन आनी तिसरें म्हणटा ताजी चली जी आसा ती मेंटली डिसेबल्ड आसा सो सरकारान CM प्रमोदान ह्या फॅमिलीक 50 लाख कॉम्पेन्सेशन दिचें म्हणून हांव आयज सांगता हांव मागता माय डिमांड इज दॅट द CM शूड गिव 50 lakhs ऑफ कॉम्पेन्सेशन बिकॉज इट इज अ सोल लॉस्ट लायफ सोल लॉस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ यॉल
आमचे टॅक्स पेयरचे पैसे तुम्ही या तुमचे कमिटीचे चेअरमॅन असा पळय जावं ते सिद्धार्थ कुळकळकर काल आम्ही वुमन कमिशनात गेल्ली ते बेदनाचे केसीक लागून डेमोलिशन केला म्हणटे घरात पळोवपाक गेल्यार तिची कमिटी ना पूण 6 म्हयने तिका पगार मेळटा सो हांव म्हणटा हे जे आमचे टॅक्स पेयरचे पैसे तुमी तांकां घालता पळय तेजे परस हे पैसे त्या फॅमिली घालत हांव तुमकां रिपोर्टर भाव देव बरें करून म्हणटा कित्याक सांग आमी अर्दे वर पयलीं तुमकां आतां इंटिमेट केल्लें आनी विदीन नो टायम तुमी हांगासर येवन आयज आमची बायट घेता आनी तुमच्या खातीर आमी जे आमचे जे इश्यूज आहात पळय तुका जे आमी लोकां मेरेन हाडूंक पावतात देव बरें करूं आयज आमी सिडनी खातीर हांगासर येयलेले आनी सिडनी आयज आमच्या मदीं ना पूण ते दिसा सिडनीक पळोवन खूब वायट दिसलें सारकें कित्याक सांग तो एक फायटर कसो तेणी बिहेव केल्ले त्या दिसा जेन्ना ताका आमी विचारले तेन्ना ते थंब दाखोवपाक लागलो आनी ही वॉज म्हणजे आसतालो सो आमी कोणाक क्रिटिसायज करिना पूण तेच्या फॅमिलीक कितें तरी कंपेन्सेशन मेळपाक जाय म्हणून मागता ओके कित्याक सांग हें जें जालां न्हू हें गव्हर्मेंट नेग्लिजन्सा खातीर जालां कळ्ळें तुका ती रेलिंग जर सारकी आसलेली न्हू जाल्यार तो मरचो नासलेलो सेम इशू हांव परत एकदां तुमकां सांगता तुमच्या मदल्यात एक रिपोर्टर भावान म्हाका ते जेटी कडेन रेलिंग मोडल्या न्हू ती दाखयलेली कळ्ळें तुका आनी तेचेर आमी बायट दिल्ली आनी 8 दिसां भितून ती रेलिंग तेंच्यांनी न्यू घातली कळ्ळें तुका कित्याक तुमच्या खातीर जालें रिपोर्टरां खातीर जालें कळ्ळें तुका तुमी ज्या पद्दतीन तें हें केलें कळ्ळें तुका तेच्या खातीर ती रेलिंग तेंच्यांनी न्यू घातली सो आमी सगळ्या गोंयकारांनी जागृत रावपाची गरज आसा म्हाजी जाल्यार मागणी जे कोण आमी सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी वयता फॉर एक्झाम्पल जुंता हाऊस ती टाकी सदांच वता आनी ती वतन न्हू तो स्लॅब कलमेला आनी कपचे येता काल आमी वुमन्स कमिशनान गेल्ले न्हू ते बिल्डिंगेचे कपचे भायर सरले सर्य हे दिसतात सारखे वाकडे तिकडे जाल्लेले आहा ती जुंता हाऊस ते केन्ना कॉलॅप्स जायत न्हू ते सांगूंक शकना असली परिस्थिती आसा कळ्ळें तुका हे आमी तुमकां सांगता कित्याक अशे खुबशे गव्हर्मेंट बिल्डिंगे आहा जे सारखे पथेटीक कंडिशनान आसा वास्को सुद्दां हांवें पळयला पणजे पळयला आनी म्हापशांय पळयला सो हे जे बिल्डिंगे आहा न्हू हे PWDन इन्स्पेक्ट करपाक जाय आनी ते जर तेंचे रिपेर जर आहा न्हू जाल्यार ते जाता इतले बेगीन ते रिपेर करूंक जाय नाजाल्यार डेमोलिश करून उडय आनी नवे बिल्डिंगे बांदा कित्याक सांग तुमचे कडेन एडवर्टिजमेंटा खातीर कोट्यांनी पयशे आहा मोडपाक इव्हेंट्सां खातीर कोट्यांनी पयशे आहा मोडपाक आनी जेन्ना आमच्या लोकांचे प्रिकॉशनाचे येता खबर आहा तुका त्या टायमार तुमकां भीक लागता हे म्हणचे पडटा कित्याक सांग आयज जेन्ना कोटी कोटी तुमी सरकार मोडटात कितें नाका जाल्ल्या गजालींचेर आनी आमच्या जनतेचो पयसो आमकांच ज्या जाग्याचेर बेनिफीट जावंक जाय थंय तुमी तो यूज करिना कितें हांवें पयर एक न्यूज दिल्लेली की एअरपोर्टाचेर खड्डे पडले वणके आनी ते जे डांबार घातलेले न्हू ते अशें हांवें हातीन काडून खडी दाखयलेली तेतून डांबार नासलेले फक्त खडी आसलेली भितून कितें आनी ह्या वणक्यां खातीर कितलोचो लोक हातपाय मोडून जीएमसीन आसा तुमकां रिपोर्टर भावा कडेन मागता हांव तुमी वचा आनी मातशें इन्स्पेक्ट करा जीएमसीन हातपाय मोडून कितें क्रिटिकल कंडिशनान ह्या रस्त्यां खातीर हे गव्हर्मेंटाच्या नेग्लिजन्सान खातीर कितलो लोक थंय न्हिदलेलो आसा तो कळ्ळें तुका कित्याक सांग आयज हांव जेन्ना पेडण्या पत्रादेवी ह्या पणजेच्यान पत्रादेवी मेरेन वयता न्हू रस्तो नवो बांदलेलो रस्तो पथेटीक कंडिशनान आसा बशी पलटी जातात ट्रक पलटी जातात कोणाक पडोन वचोंक ना PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाक जुंता हाऊसान जेन्ना जनता दरबार जालो तेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केलेली की ह्या रस्त्यांचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय म्हणून इन्स्पेक्शन जावपाक 2 ते 3 वरां खूब जाली स्लो वचून रस्तो तो पळोवपाक शकता कशे रस्त्यांचे हेंच्यांनी बायपास सर्जरी केलेली आसा ती रस्ते असो रस्तो आसूंक जाय असो जाल्लो आसा मागीर बस कित्याक पलटी पडची ना पयर कुट्टाळे ब्रिजाचेर थंय बस पडलेली तो जर रस्तो वचून पळयत जाल्यार रस्तो एका वाटेन हो नेमलेलो आसा आनी तो जॉयंट आहा त्या जॉयंटाचेर कार तुजी बाउन्स जाता आनी फुडें वयता आनी ती कार सुद्दां पलटी जावपाक शकता ही परिस्थिती आयज PWD डिपार्टमेंटाच्या नेग्लिजन्साची म्हणून आयज हांव सरकारा कडेन मागता सिडनी भशेन कोणाक आनीक जावपाक जायना कितें म्हणून तुमी आयज मातशे प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणून ग्राउंडाचेर देवा आनी इन्स्पेक्शन स्टार्ट करा आनी जे जाग्याचेर वणके आसा जे लोकांक 2 व्हिलर वाल्यांक त्रास करता हांवें कुट्टाळे इश्यू घेतलेलो थंय तुमी डांबार घातले देव बरें करूं फुडें हांवें मागीर पंचायती कडेन ते वॉशिंग सेंटरा कडेन इश्यू घेतलेलो थंय तुमी परत तो रस्तो तुमकां मदीं खणचो पडटा म्हणून तुमी 6 म्हयने खणोंक ना तो आनी जेन्ना आमी इश्यू घेतलो तेन्ना तुमी रस्तो तो खणोन एक दीस ट्राफीक डायवर्ट करून ते सगळे सुरळीत करून घेतले जर हे काम 6-7 वरांनी जाता जाल्यार तुमी कित्याक करिना रे हे तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर आमचो लोक मरता मरे आयज एक फॅमिली करता धरता ना जाता कितलेशे लोक ह्या दिसाक मरता तेंचो हिशोब आनी कोतना आनी आयज सरकार बिजी आहा ट्राफीक पुलिसांक रस्त्याचेर दवरून आमकां तालाव मारपाक हेल्मेट घालिना तालाव बेल्ट घालिना तालाव तुमकां कोण तालाव घालतलो रे आमचे मनीस मरता तेका कोण जबाबदार सो हांव मागता सरकाराच्या नेग्लिजन्सा खातीर सिडनीच्या फॅमिलीक कंपेन्सेशन मेळपाक जाय आनी जी बायल न्हावेली आतां प्रतिमा बायन सांगले तशें ती पयर एक्सपायर्ड जाल्यार तेच्याय फॅमिलीक कंपेन्सेशन मेळपाक जाय ही आमची मागणी देव बरें करूं की हातून सरकार कम्प्लिटली जबाबदार आसा
आणि सरकार कित्याक लागून जबाबदार आसा? सरकाराक ऑलरेडी एक लेटर गेल्ले आसात की बाबा थंयसरले सिच्युएशन सारखे ना, थंय फिजिकली मेंटली चॅलेंज जे भुरगे आसा पळय थंयसर पॉसिबिलिटी आहा ती बिल्डींग फूल हा, ते बिल्डिंगेचो ऑलरेडी रिपोर्ट गेल्लो सरकाराक गेल्लो. हांवें काही इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आहा डिपार्टमेंटा कडल्यान. जेन्ना डिपार्टमेंटा कडल्यान इन्फॉर्मेशन येतलें तेन्ना हांव तुमकां कळयतलो. पूण सांगपाची गजाल जेन्ना सरकाराक हें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आसता जाल्यार सरकारान एक्ट जावपाक जाय. जरी तर सरकार एक्ट जायना तर सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा. आणि सरकार तर रिस्पॉन्सिबल आसा, खंयची कमिटी आहा ही रिस्पॉन्सिबल आहा, हाजेर एक्शन जावपाक जाय. अशें सोडपाचें ना. कंपेन्सेशन एक गजाल की कंपेन्सेशन ताका दिवपा लागून, पूण ही गजाल जी जाला कोणाच्या इट इज बेसिकली अ कायंड ऑफ आपली मिस्टेकीन लागून एक मर्डर जाल्लो आहा थंयसर. हांव चुकलो म्हणून थंय मर्डर जाल्लो आसा बेसिकली. सो आज पळोवपाक गेल्यार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराची आहा. सरकार गव्हर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस डेथ. गव्हर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस डेथ. आणि ते म्हणूंक शकना की बाबा अकस्मात जालें, इन्सिडेंट घडलो, एक्सिडेंट घडलो अशें म्हणूंक शकना ते. आणि हे जर इन्फॉर्मेशन पावल्लें आसा जाल्यार तुमकां आनी उलोवपाची हेच ना तुमकां एक्चुअली. तुम्ही पळयला की आज पर्यंत स्टेटमेंट केला, चीफ मिनिस्टरान सांगला की ना बाबा आम्ही कमिटी बसयला, ह्या स्कुलाचेर कमिटी ना जाल्यार जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तांचेर कमिटी बसयल्ली आसा की बाबा इन्क्वायरी फायंड आउट करपाक. काय ना इन्क्वायरी म्हणल्यार आज जेन्ना घडटले तेन्ना तुम्ही येतले 2 लाख रुपये दितले आणि लोकांचो व्हॅल्यू जो आहा पळय पैशांचेर केल्लो आहा पळय की कोण मेल्या उपरांत चला आमी ताका फोटो काडटले, 1-2 लाख रुपये दितले आणि झाले माहिती त्याच्या नंतर. सो दीस शूड नॉट हॅपन. आमची जबाबदारी आसा आणि आय वूड रिक्वेस्ट एव्हरीवन, खऱ्यानीच आयज फर्स्ट टाइम केन्ना हांवें रिक्वेस्ट करूं ना, पण फर्स्ट टाइम पब्लिकाक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की ही जी इन्सिडंट जालो पळय, हो जो मेलो पळय, अक्षरशः मरण आयलें पळय आयज ह्या भुरग्याक, तेन्ना म्हाजे सकाळी तकलेन एकूच येतालें की कालचे जे मुवीन दाखयला, जवान मुवीन दाखयला, हीच परिस्थिती जी आहा पळय ती काल मनशाची जाल्ली आसा. मुद्दम वचून पळया तुमी. दिस इज अ फॅक्ट, ट्रू स्टोरी ऑफ वॉट एव्हर इज हॅपनिंग. खऱ्यानीच सांगता तुमकां, आज जे कितें घडटा पळय आमी रिस्पॉन्सिबल आसा, प्रत्येक मनीस रिस्पॉन्सिबल आसा. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट टाइम वेनेवर यू वोट, think twice. Whenever you vote, think about Sydney. Whenever you vote, think about the Banasari accident. Whenever you vote, think about the Naveli incident. Whenever you vote, think about every incident, whatever has happened. Whenever you vote, think about 4,500 deaths which has taken place in GMC during the COVID time because of the mismanagement of the government. हे चिता आणि फुडें तुम्ही डिसिजन घ्या. थँक्यू.